जेन्ना तुमी ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले आनी जो काडलेलो ताका रेजोल्युशन मूव केलेले जे डिस्कशनूय जालेले तोच इशू तुमी काल आनीक फावट जो प्रॉमिसूय केल्लो तो तुमी इशू काल मिटींग घेतली एज फार एज सलावली डॅम थिंगा ते फार्मर्स आसले ते कशी जाली मिटींग कितें डिस्कशन केलें? हय काल मिटींग जाली. मिटींगेक WRD मिनिस्टर म्हणजे हांव WRD मिनिस्टर आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर प्लस कलेक्टर चीफ इंजिनियर बाकीचे आनी लोकल MLA आसा सगळे आसलेले. मिटींग बरी जाली आनी खऱ्या अर्थान तेजेर आमी सविस्तर चर्चा केल्ली आसा काल की जशें तूं रेजोल्युशन म्हणला ते प्रमाणे की जेन्ना हांव लिडर ऑपोजिशन आसतना लोकांनी वाडीच्या लोकांनी खास करून म्हाका उडास करी दिसता आमचो प्रकाश भाऊ म्हणटा आतां ना आमचे मदीं तो आनी तेजे बाकी सगळे लोक एकठांय जावन म्हाका थंय आपोवन व्हरून म्हणटा सो हो इशू घे आनी समजून घे अशें म्हणून त्या टायमार सांगलें. आनी हांवें थंय स्वता वाड्यार वचून ते गणपती सभा मंडपाक सगळ्यांचे त्यो म्हणजे ग्रेव्हन्सीस आयकून घेवन हांवें तांकां उतर दिल्लें की हांव आनी बऱ्यापैकी तेजी रिप्लाय म्हणटा अशी कन्सर्न मिनिस्टर किंवा CMR कडसून घेतलो त्या टायमार. त्या प्रमाणे हांवें रेजोल्युशन मूव केल्लें. प्रायवेट मेंबर्स डे आशिल्ले तेन्ना रेजोल्युशन मूव केल्लें आनी सविस्तर हांवें तेन्ना सांगिल्लें की हे जे धरणग्रस्त लोक जे आसा तांकां जेन्ना रिहॅबिलिटेट करता आसतना तांकां जी आश्वासनां दिल्ली जी तांकां प्रॉमिसीस दिल्ली ती सरकारान तेजें पालन केलें ना. आज अनेक सरकारां येवन गेली, अनेक मिनिस्टर येवन गेले, हे लोक खंय तरी वाट पळयतात तांकां खंय तरी जस्टीस मेळची, खंय तरी न्याय मेळचो, पूण तांकां मेळ्ळी ना. आनी तेंचे अनेक समस्या आसली. अनेक समस्या म्हळ्यार कशें जेन्ना तांकां रिहॅबिलिटेट केलें, जेन्ना तांकां म्हणजे डॅमाक लागून तेन्ना तांकां जे जागे दिल्ले ते घर बांदपा खातीर जागे दिल्ले 400-400 स्क्वेअर मिटर आनी कल्टिवेशन करपाक रोवपाक म्हणून तांकां 10,000 स्क्वेअर मिटर एग्रीकल्चर प्लॉट दिल्ले. पूण ते इतलीं वर्सां जालां आतां, इतलीं वर्सां जावन ती 40 वर्सां क्रॉस जाली, तांकां आजुनूय क्लास 2 साकून क्लास 1 ते जावपा जाय, जे मालकी हक्क मेळपा जाय ते तांकां आजून मेळना. ते तुमी प्राधान्य तांकां ते तुमी पयलीं दिवचे जेणे करून तांकां जेन्ना क्लास 2 भितर आहा म्हणटकीर ते ओनर जायनात, आदर कॉलमा उरतात आनी मेन कॉलमा भितर आमचे WRD डिपार्टमेंट उरता म्हणजे सरकार उरता. जेन्ना क्लास 2 साकून क्लास 1 जेन्ना जाता तेन्ना तांकां खंय तरी ते ओनर म्हळ्यार तांकां मालकी हक्क मेळटा आनी तेंचे गव्हर्मेंटाचें नांव वचून तेंचें नांव मेन कॉलमा येता. हें जावचें हो आग्रह केल्लो. आनी तेजे भायर बाकी सगळे अनेक तेंच्यो ज्यो तांकां प्रॉमिसीस केल्ल्यो ज्या रिहॅबिलिटेट करता आसतना त्यो तांकां फक्त पेपराचेर उरल्यो, तेंच्यो जाली नात, केल्ली नात. तांकां अशें म्हणलें की त्या टायमार सगळी फेसिलिटी जेन्ना तांकां खंय स्कूल जावं, हेल्थ जावं, प्ले ग्रावंड जावं, जें कितें उदक हें जें कितें लागता तें तुमकां जेन्ना गांव जेन्ना दुसरो तयार जाता, जे तुमकां आसलेल्या गांवांतल्यान तुमकां शिफ्ट करतात तेन्ना त्या जाग्यार तुमकां सगळी फेसिलिटी दितले अशें म्हणून तांकां प्रॉमीस केल्लें. पूण त्या प्रमाणात कांयच व्हडलेशें प्रॉमीस केल्या त्या प्रमाणे जालें ना. हें सगळें हांवें तांकां त्या टायमार रेजोल्युशन मारून तो आग्रह केल्लो. सो कालच्या मिटिंगेन आतां कितें फुडें तुमी पावल घेतलेलें आसा हितूनच? कित्याक जेन्ना तुमी स्टार्ट केल्लें काल तुमकांच भाग्य मेळ्ळें की ही मिटींग घेवन तेंचोच इशू रिजॉल्व करपाक. कालची मिटींग जाली ती पळय एक परत सुरवात जाली. कित्याक जेन्ना इशू वाडलो तेन्ना CMI दुसरे आसलेले, सर्गीस मनोहर पर्रीकर आसलेले, मिनिस्टर तेन्ना WRD मिनिस्टर पालेकर आसलो. पूण आतां सगळे मिनिस्टरूच चेंज जाला. इवन रेव्हेन्यू मिनिस्टर त्या टायमार रोहन खंवटे आसलो. आतां CMI डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, WRD मिनिस्टर फिलीप नेरी आसा आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेरात आसा. म्हणजे की काल रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची मिटींग जावचे पयलीं ह्या विशयाचेर चर्चा जावप गरजेचें आसलें. आनी अनेक वेळा हांवें WRD मिनिस्टर सुद्दां उलयता आसतना खूब फावटी हाजेर आमचें डिस्कशन जाय. ताका तो विशय खबर आसलो कित्याक पयलीं तो आनीक फावटी WRD मिनिस्टर आसतना 2012 ते 2017 त्या टायमार ह्या विशयाचेर तेणी कांय मिटींग घेतल्यो आनी प्रोसेस तेणी त्या टायमार तेका खबर आसलो. पूण जेन्ना तो परत WRD मिनिस्टर जाले उपरांत आमचे अनेक फावटी आमचें डिस्कशन जाल्लें कित्याक कॅबिनेट कलीग येना तेन्ना आमी अनेक फावटी हेजेर उलयल्ले पयलीं की हे इशू आमी घेवन फुडें वचपा जाय. आनी मिटींग कालची खऱ्या अर्थान सवयरी पयलीं जावपाची की जेन्ना सुरवातीक जेन्ना लिडर ऑपोजिशनांतल्यान आमी जेन्ना पावरा येयले जेन्ना हांव डेप्युटी CM जालो आनी आमचे WRD मिनिस्टर नेरी जाले किंवा श्रीमती जेनिफर मोन्सेरात तर आमची रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाली. पूण तो पयलीं सुरवातीचो काळ म्हळ्यार पावसाचो टायम तो आनी तेजे नंतर जेन्ना मिटींग घेवपाच्या टायमार म्हणल्यारच हे गेले 6 म्हयने
म्हणजे पहिली एक म्हणजे जिल्हाचो कोड लागलो फेब्रुवारी आणि त्याच्या नंतर हे 6 महिने 5-6 महिने झाले ते कोविडा खातीर गेले. म्हणजे कायद्यान ही मिटींग जी ही कालची मिटींग काल जाले ती मिटींग ती 6 महिने पयलीं जावपाची पूण हे सगळे व्हायरसा खातीर हे डिले जाले. ताका लागून काल जी मिटींग जाली ती रिहॅबिलिटिंग बोर्डाची जाली ना मिटींग. ती बोर्डाची मिटींग घातली जाल्यार चॅर करतले डब्ल्यूडी मिनिस्टर. पूण काल मिटींग जी आसली ती चॅर हांवेंच केल्ली आणि सगळ्यांची म्हणजे दोन्ही मिनिस्टर कन्सर्न MLA ही आनी कन्सर्न अधिकारी आनी ताका लागून हेजी सगळी चर्चा जाल्ली आसा की हावजाक तेन्ना रेजोल्युशन मूव केल्लें तें तांकां हांवें काल सांगलें आसा कशे पद्दतीन आमी डिमांड केल्लो. तेन्ना हांवें डिमांड केल्लो तेन्ना सरकारान आश्वासन कितें दिल्लें तें सगळें सविस्तर सांगलें आसा. आनी सविस्तर बाकीचे लोकल MLA म्हणून प्रसाद गांवकारांनी सगळे ज्यो प्रेझेंट जे कितें आसा सिच्युएशन ते तेणी सांगलें. आनीक जाता तितले बेगीन रिहॅबिलिटेशन बोर्डाची मिटींग जावची आनी ह्यो ज्यो समस्या आसा त्यो इतली वर्साच्यो खंय तरी हे सॉल्व जावचे हे आमी आयज काल डिस्कस केल्लें आसा. फाटल्या दिसांनी तेंचो एक आनीक मुद्दो आहलो म्हणटा पळय ते C क्लास 2 आहा पळय ते क्लास 1 येवचे म्हणून तें मागलेलें आसा. न्ही प्रामुख्याने मुद्दो म्हणल्यार एक तो मेन मुद्दो आसा आनी काल सुद्दां हांवें मिटिंगेक हेजेर भर दिल्या. आनी जेन्ना हांवें रेजोल्युशन मूव केल्लें तेन्नाय हांवें त्या टायमाच्या CMA कडेन WD मिनिस्टरा कडेन आग्रह होच केल्लो डिमांड मेन होच केल्लो. कित्याक डिमांड म्हणजे आनी खूब आसा ल्हान मोठे खूब आसात. कित्याक टोटल रिहॅबिलिट केल्ले लोक हे 643 आसात. ताजे भायर 72 लोक आसात तांकां आजून तेंचे हें जाल्लें ना. ताजे भायर मिसींग आनी आसात कितल्योश्यो केसी अशे अनेक इश्यू आसात. ताजे भायर तांकां बेजीक जे जे कितें प्रॉमिसीस केल्ले दिले ना हें जालें. पूण मेन जें आसा तें क्लास 2 साकून क्लास 1 जावप. म्हळ्यार क्लास 2 साकून क्लास 1 जेन्ना जातलें तेन्ना तांकां मालकी हक्क मेळटलो आनी तांकां ओनरशीप सारकी मेळटली. आयज फाटली तेन्ना म्हाका हावजाक रिप्लाय दिल्ली तेन्ना अशें म्हणलें की जो कोणाच्या नांवान एलॉट जाल्ले आसा पूण आतां तेंची फॅमिली वाडलेली आसा जेंका 40 वर्सां पयलीं एलॉट केल्ले तेजो आतां पुताचे मागीर नातू म्हणजे तेजे नातू अशें जाल्ले आसा. पूण इतली जेन्ना फॅमिली वाडली तेन्ना तेंचे भितर डिस्प्यूट आसपाक शकता आनी कितें आसपाक शकता तेन्ना तें तुमी सॉल्व पयलीं करचें आनी तें सॉल्व करून तुमी जेन्ना कितें आसा तें बरें पार्टिशन करचें किंवा तुमी फॅमिली डिस्प्यूट क्लियर करचें आनी मागीर क्लास 2 साकून क्लास 1 करपाक येवचें अशें रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान स्टँड घेतलो त्या टायमार मागीर कलेक्टर बी हियरींग दिता आसतना. पूण म्हजें हांवें रेजोल्युशनाक हांवें एकच म्हणजे डिमांड कितें केल्लो की हे डिस्प्यूट जे आसा फॅमिली आतां वाडलेली आसा त्या टायमार जे कोणाक दिल्ली तेजे एक आज आसतले म्हळ्यार नातू आसतले म्हणजे फॅमिली वाडलेली आसतली. तो डिस्प्यूट तेंचो सॉल्व ते फॅमिली करून दी. पूण जे क्लास 2 साकून क्लास 1 जे करता आसतना जे ओरिजिनल तुमी पयलीं कोणाकडे अलॉट केल्ले त्याच नांवाचेर तुमी क्लास 1 करा न्ही. क्लास 1 केले काय तांकां तो ओनर जालो मागीर तेंचे भितर ती फॅमिली वांटून घेवनी तेंच्या भितर डिसायड हे हांवें रेजोल्युशन मांडलें की हे अशेच पद्दतीन पयलीं करा. आनी कालय हांवें परत तेंच सांगलें की म्हणजे रेजोल्युशनचे काल उगडासो करून दिलो हांवें की एटलिस्ट सगळ्यांत जर पयलीं घेवन आतां बसले जाल्यार जावचेच ना तें. कित्याक ह्या टायमार तर ते ह्या कोवीड ह्या सिच्युएशना भितर सगळे जे डिमांड आसात ते जर आतांच कर म्हणल्यार कांय शक्य जावचें ना. तेन्ना एटलिस्ट सुरवात करता आसतना 1 बाय 1 करता आसतना एटलिस्ट हें पयलीं करचें. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांनी डिमार्केशन करपाचें काम सर्वे करपाचें काम करचें आनी क्लास 2 साकून क्लास 1 जेणे करून तांकां मालकी हक्क ओनरशीप तांकां मेळपा खातीर हें काम पयलीं करचें अशें हांवें काल म्हणलां. बाबू अशें पळयता आसतना थोड्यांक क्लास 1 हे पयलीं दिल्लेले आसा तेन्ना थोड्यांक दिता आसतना प्रत्येकांक कन्सिडर करपाक जाय आशिल्लें न्ही. तुका. पयलीं थोडे जाणांक 200च्या आसपास लोकांक क्लास 2 साकून 1 मेळ्ळा पूण त्या मनशांनी फॉलोअप करून ते करून घेतलें आसा. आतां बाकी सगळेच लोक काय आपले परीन फॉलोअप करतले अशें ना न्ही आनी कोणाचे अशें डिस्प्यूट आसता अशें ना न्ही आसा. पूण हांगा जर ते डिस्प्यूट कितें आसा की तेंची फॅमिली मॅटर फॅमिली वाडलेली आसा तांचे भितर कितें हें आसत जाल्यार तें सॉल्व करीत रावपा जायना. तांकां ज्या नांवाचेर पयलीं जेन्ना एलॉट केल्ली आसा त्याच नांवाचेर काडून क्लास 2 साकून 1 करपाक जाता न्ही. पूण हेका जबाबदार सरकारूच न्ही. सरकारान जर पयलींच जर केलें जाल्यार आतां तेंची फॅमिली न्ही पेंडींग सरकार जबाबदार म्हळ्यार हांव असो म्हणटलो की हे एकच हो सरकार तो सरकार असो असो म्हणपाक गेली 72 साकून हें सगळें चल्लां म्हणटकीच 50,000 वर्सांच्या आसपास जाय दिल्लें आसा वर्सां जाय दिल्लीं आसात. हांगा अनेक वर्सां अनेक सरकारां येवन गेली म्हणटकीच प्रत्येक सरकारान आपले परीन काम केलां पूण तें कंप्लीट जालें ना. आनी म्हाका दिसता कंप्लीट जालें ना की जे तांकां सारको जर तांकां न्याय मेळटलो जाल्यार हो टॉपीक खंय तरी क्लोज जावपा जाय. जे तेंचे जो डिमांड आहा तो पूर्ण जावपा जाय. तुमी प्रयत्न करतले. म्हजे
प्रयत्न एज अ लिडर ऑपोजिशन आसतना एक प्रयत्न केल्ले आनी आतां तर हांव सरकाराचो एक घटक म्हूण आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या म्हणजे आमचे CM आसात आनी ते म्हाका दिसता सारके न्याय दितले, कित्याक जेन्ना हांगा काही फायनान्शियल मॅटर आसा, जेन्ना शेतकाराचो प्रश्न आसा खास करून, जेन्ना ताका 10,000 प्लॉट दिल्ले ते कल्टिवेशन करपाक दिल्ले आसा, जेन्ना हो प्रश्न जेन्ना CMान आज पर्यंत शेतकऱ्यांचो प्रश्न गांभीर्याने घेतला आणि आजपर्यंत हांव 1 वर्स जालो शेतकी मंत्री जावन, जेन्ना शेतकऱ्याचे प्रश्न हांव CMा कडेन घेवन गेला, CMानी ताबडतोब आनी सिरियसली घेवन तो सॉल्व केल्ले आसा. आनी होय परत एक पडी प्रश्न हो शेतकऱ्याचो आसा की हांकां 10,000 जमीन जी दिल्या ती रोवपा खातीर दिल्या, शेतां रोवपा खातीर दिल्या. हो सुद्धा प्रश्न ह्यो जो हे आसा तो हांव CMाक सुद्दां डिस्कस परत करतलो आनी जाता तितले बेगीन हें सॉल्व जावपाक जाय, जेणे करून इतलीं वर्सां पासून ते न्याय मागतात लोक. 643 फॅमिली जे आसात ते न्याय मागता, हांकां खंय तरी जस्टीस मेळपा जाय हे. आनी म्हाका खात्री आसा की आज पर्यंत CMान जे इशू हँडल केला आनी खास करून ते एग्रीकल्चर म्हणजे शेतकऱ्या खातीर जे सिरियस आसा, म्हणजे सिरियसली काम करतात तेंचे प्रश्न सुट्यो करपाक, हो प्रश्न सुद्दां तेंच्या कार्यकाळा भितर हो सुट्यो जातलो. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां दोनी मिनिस्टर पळय आसात ते सुद्दां पॉझिटिव्ह विचाराचे आसा. एक म्हळ्यार WRD मिनिस्टर आसात, ताका पयलींचो अनुभव आसा WRD मिनिस्टर म्हणून, आनी ताका खऱ्या मनांतल्यान जाल्ली जाय, ताका विशयाची म्हायती आसा. दुसरे आमचे मिनिस्टर जे जेनिफर मोन्सेरात जे रेव्हेन्यू मिनिस्टर, त्यांचो रोल सुद्दां सामको म्हत्वाचो आसा. जरी हे अलॉट करता आसतना WRD खात्यान केले खरें, पूण जेन्ना आतां क्लास 2 साकून क्लास 1 दिता आसतना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हळ्यार कलेक्टराचो रोल येता. आनी आमची जेनिफर मोन्सेरात जेन्ना मिनिस्टर नवी आहा खरी, पूण जाल्यार सुद्दां एक बऱ्यापैकी काम करता. अनेक इशू त्यांनी बऱ्यापैकी सॉल्व ह्या केल्ले आसा. 1 वर्सा भितर ती कसल्याय विशयाचेर बरी स्टडी करता आनी कसलें म्हणजे हे आसा ताका जस्टीस दिता. म्हणजे एक पॉझिटिव्ह विचाराचो वातावरण आसा. CMा आमचें काम करपी आमकां लाभले आसात, शेतकी मंत्री म्हणून हांव आसाच, आनी ताचे भायर म्हाका म्हणटूक ते ग्रामीण भागाची सगळी समस्या हांव आज पर्यंत घेवन गेल्लो आसा. पयलीं पासून फॉरेस्टाचो विशय जावं, कुमेरीचो विशय जावं, आख्खी गोंयचे हांव सदींच एसेंब्लीक मांडपी, आनी धरणग्रस्ताचो विशय तर विरोधी पक्ष नेते आसतना हांवें घेतलेलो. म्हणजे हे सगळें आसतनाच दोनी मिनिस्टर, CM आनी आमी सगळे एकठांय रावन आनी कन्सर्न MLA सुद्दां आसा, ते सुद्दां ह्या विशया विशीं ताकाय म्हायती आसा, ताकाय ती जावपाक जाय म्हणून ते आग्रह करतात किंवा मांडटात. त्या सगळ्यांच्या सहकार्याने खंय तरी आयज न्याय मेळपाक जाय शेतकऱ्यांक, आनी म्हाका दिसता की खंयच्याय पद्दतीन आमी करतले. ओके बाबा, आनीक विशय आशिल्लो जे आतां हेवी रेन येवन खुबशे गांवांत पेडण्या तशेंच वाळपय खुबशे लोकांक लॉस जाल्ले आसा एग्रीकल्चर फिल्डांत, जशें की माडयो हे तेजे खातीर कंपन्सेट, आनी चवथीक तुमी तांकां कंपन्सेट. गेल्ल्या वर्साक हे अशेंच जाल्लें. गेल्ल्या वर्साक जेन्ना हांवें जेन्ना ताबो घेतलो आनी अशी एसेंब्ली जाली नंतर ऑगस्टाच्या 9 तारखेर एसेंब्ली काबार जाल्ली, आनी ताजे उपरांत अशेंच पावसूय चड आसलो, तिळाचो डॅमूय ची दारां ओपन जाल्ली आनी उदकान खुबशे लुकसाण जाल्ली त्या डॅमाक. तेन्ना सुद्दां हांवें त्या भागांनी पाहणी केल्ली आनी जी केळींची लुकसाण किंवा बाकी शेतकरी लुकसाण जाल्ली ती ताबडतोब एक शेतकार म्हणजे CM रिलीफ फंडांतल्यान आनी शेतकरी आधार निधींतल्यान आमी ती दिल्ली. ह्या वर्सा सुद्दां आतां कांय प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आसा. म्हाका हांवें ऑलरेडी आमच्या डायरेक्टराक आनी कन्सर्न JDO इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट हांव घेताच, पूण ताजे भायर हांव हाजे परत एक फावटी ह्या वर्साची पाहणी करपा खातीर फाल्यां 12 वरांचेर हांव बिचोली तालुक्याक आसा. फाल्यां 12 वरांचेर हांव बिचोलीचे आमदार आमचे सभापती राजेश पाटणेकर आनी हांव त्या भागाची पाहणी करतले, शेतकऱ्यांक मेळटले बी. म्हणजे आनी ऑलरेडी हांवें डायरेक्टराक आनी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ज्या कडेन ही लुकसाण जाल्लें आसा ताजो इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट ताबडतोब दिवचो. ओके बाबू, आनीक विशय वाळपयचे शेतकार तांकां लास्ट इयरचे अजून पयशे मेळ्ळे ना म्हणटा कंपेन्सेशन. ना, लास्ट इयरचे मेळ्ळे ना हे तशेंच न्ही ते. आमी जेन्ना केळींची लुकसाण जाल्ली ती ताबडतोब तेन्नाच म्हणजे चवथीच्या पयलींच दिल्ली आनी त्या CM रिलीफ फंडांतल्यान दिवपाक म्हाका CMान सहकार्य केल्लें. ताजे उरलेले पयशे जे आसलेले 5.5 CR म्हळ्यार 5.5 कोटी ते आमी जिल्हा पंचायतच्या कोड ऑफ कंडक्ट आसतना आनी कोविडाच्या ह्या बोवाळा भितर सुद्दां आमी तेंच्या अकाउंटाचेर RTGS करून पावयल्ले आसा. आतां कांय जाणांचे बिचोली किंवा कांय जाणांचे वाळपयचे पयशे पावले ना म्हणटा ते RTGS केल्ले कारणान ते थोडेशे 72 lakhs परत आयल्यात. म्हळ्यार कितें तरी तो प्रोसिजर हें जाल्लो आसा आनी ते आतां परत आमी हें घालतात, ते परत आयिल्ले आसा RTGS केल्ले ते रिटर्न येयले आयिल्ले आसा.